ही सगळी स्वतंत्र जी ट्रीज जी आसा झाडां आसा ती आमचे कडेन इमोशनल अटॅचमेंट आसलो तरी तांचे आज ती आज 100 वर्सां जावन तांचो आज मूळ ना, तांकां मुळूच ना आसा काय. आनी अशें जाल्ल्या कारणान हांवें बोवाळ करून तेन्ना लास्ट टायम इनिशिएटीव घेवन तेन्ना ती झाडां म्हणजे कलेक्टराक बरोवन डिजास्टर मॅनेजमेंटा थ्रू फायर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बी विलजर्स येवन इन्स्पेक्शन करून आमी मेजर जी झाडां आसली ती आमी कापिल्ली. पूण दुर्दैवान आज ही घटना घडली. हाली 1 म्हयन्या फाटल्यान पासून हांवें पत्र बरयल्लें आसा की बाकीची झाडां उरिल्ली आसा ती बी डेंजरस आसा, ताजेंय इन्स्पेक्शन करचें आनी ती कापची म्हणून. कापपाचें इतलेंच कारण की आज मनशाचो जीवन हें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें आमी सगळ्यांक हें आसा. मनशाच्या जिवना वयर आनी कांय ना आनी ते खंय तशी घटना घडची न्ही म्हणून हो प्रयत्न हांवें केल्लो. पूण लास्ट टायम ताणें करूं ना. म्हाका दिसता की सोमारा आमी सगळे ह्या वाड्यावयले लोक वचून मामलेदाराक आनी कलेक्टराक अल्टिमेटम दितले की 7 दिसां भितर तुमी सपोज झाडांचें इन्स्पेक्शन करून तांचे मारपाच्यो उपाययोजना करना जाल्यार आमी स्वता सगळे घेवन ताची कितें एक्शन घेवपा आसा ती फुडली एक्शन घेतली म्हणून. म्हाका सांगन दिसता की ही झाडां जेन्ना मारपाक हातान घेतिल्ली तेन्ना खुबशे थोडे NGOज आशिल्ले तांणी खूब बोवाळ केलो की ही हेरिटेज झाडां ही एंटीटोड आनी कितें म्हणून. म्हाका सगळ्यांत सांगन दिसता की सगळ्यांत म्हत्वाचो आमचो ह्युमन लायफ म्हणटा तशी एक मनशाचें जीवन हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. सो सगळ्या NGO कडेन मागता तुमी प्लीज ऑब्जेक्शन हाडचें न्ही.